आतां मेरेन जें इन्व्हेस्टिगेशन जालां आतां एज ऑफ नाव लास्ट म्हळ्यार जेनिटो कार्दोजा सारक्या हिस्ट्री शिटराक अरेस्ट जाल्या. ताज्या पयलीं 7 जाणांक अरेस्ट जाल्ली. हें इन्व्हेस्टिगेशन सारकें चल्लां काय कितें? इन्सिडेंट आमी सगळ्यांनी पळयलो आनी तो सगळ्याक शॉकात कित्याक जालें. एक्चुली आमी मुंगळचो रातचो जाल्लो एटॅक पळयलो, पण तो कोणी विज्युअली पळोवपाक शकना. थंय गुळी मारली, थंय कापले हात, पण कोणाक विज्युअली तो एक्सपिरियन्स पळोवपाक मेळना. ते मागीर फोटो बाकीचे मेळ्ळे. पण हो इन्सिडेंट असो दिसा ढवळ्या पणजे शहराक कुशीक मातशें आनी तो कॅमेराचेर कॅप्चर जाल्लो. आनी एका एक्टिविस्टाचेर 6-7 जाण ते एटॅक करता. तेका कसलोच चान्स नासलो आपल्याक डिफेंड करपा खातीर. मागीर इतलें करून ते रावना, तो पडून जाम पडलो तेन्ना तेज्या तोंडाक ते शेण लावन वयता, असो हो इन्सिडेंट. कॅमेराचेर कॅप्चर जालें आनी आयडेंटिफाय करपाक खूब इजी आसलें पुलिसांक. तरी आसतना सांज पर्यंत तेंच्यांनी आयडेंटिफाय करून अरेस्ट केल्यात. पयलीं 5 जाणांक केले, मागीर उरलेल्यांक केले. पण मदीं एक 2-3 दीस म्हणजे बिरेस्तार टू संडे इवनिंग पर्यंत कळनासलें इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या हितून येता. कित्याक भितरल्यान कळटा की ते अरेस्ट केल्ले आसले पळय न्हू, एकूच लायन ऑफ स्टेटमेंट दिताले म्हणून अशे पुलिसाचे जे कोण भितर आसले ते सांगता. एकूच लायन म्हणजे अशें ठरलेलें आहा, हे जाले उपरांत अरेस्ट जातले, मागीर एकूच लायन ऑफ स्टेटमेंट सगळ्यांचो आहा की आमकां ते अशें करतालो, व्हिडिओ काडटालो, आमकां कितें कितें म्हणटालो, आमकां खड्डो म्हणटालो, अशें एकूच लायन ब्रेक जायनासले ते. मागीर आयतारा एक ब्रेक थ्रू जालो. एक जेनिटो जो हिस्ट्री सिटर आनी तेजी हें आहा गुंडा म्हणून तेका वळखता खंयचो, तेका अरेस्ट केलो, हाडलो पुलीस स्टेशनान, अरेस्ट केलो आनी तेजें ब्रिफींग जालें. तेन्ना एसपीन सांगलें की हे जे अरेस्ट केल्ले आहा ते पयलीं कांय सांगनासले आनी मागीर आतां 3 जाणांनी हेजें नांव घेतलां की इन्स्ट्रक्शन जेनिटो कडल्यान येयलां आनी ते उपरांतूच तेका अरेस्ट केला. आतां जेनिटोचे स्वताचें कितें मॅटर कोणाचें दुसऱ्याचें जेनिटोन हें काम घेतलां अशें आसपाक शकता. तेका कोण तरी दिवपी इन्स्ट्रक्शन आसता. आतां तेजे फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक आतां खबर मेळटा तेका आतां JMFCन रिमांड घेवपा खातीर येला. तेजे उपरांत कितें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें ते खंयच्या डायरेक्शनान वयता ते पुलीस कशें इन्व्हेस्टिगेट करता तेजेर आहा. ते मेन सूत्रधारा कडेन पावता काय तेजेरूच सोंपता, जेनिटोचीच रायवली वा ते भुरग्यांची जेनिटो पर्यंतूच मॅटर आहा ते इन्व्हेस्टिगेशनाचेर कळटलें. ते खंय वयता मॅटर ते आतां आमी कांयच सांगपाक शकना. पण सद्या तरी ते मेन हेजेर येयला आनी एक ब्रेक थ्रू काडचो तसो बरो आसलो. तेका अरेस्ट करून हाडल्या उपरांत ब्रिफिंगूय जालें. पळोवया आतां कितें जाता तें.